हे गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली, सगळी बरी आसंक जाय. आणि आयचो ब्लॉग आसा तो डेली रुटिनाचो ब्लॉग ना, बल्कि तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणपा खातीर ब्लॉग आसा. सो पयलीं तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, कारण तुमकां लागून म्हाजे 2000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जाले. सो वन्स अगेन थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. तुमचो सपोर्ट भरपूर बरो आसा म्हाका आनी असोच आसो न्ही. बट हो सफर म्हाका भरपूर हार्ड आसलो. कॅमेरा फेस करपाक बीन इतले इजी नासलें म्हाका. आनी तेज्या भायर गांवांत तुका ब्लॉगींग कितें ही एक्सप्लेन करपाकूय भरपूर कठीण आसलें म्हाका लागून. कारण जेन्ना हांव ब्लॉग स्टार्ट करतालें तेन्ना क्वेश्चन्स करताले, तूं कित्याक विडियो करता करून. सो इतलें इजी नासलें म्हाका लागून. तेज्या मागीर कॅमेरा फेस करपाक इतलें इजीच नासलें, कारण फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका इतलें म्हाजो कॉन्फिडन्स डावन आसलो. फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल, कॉलेज, सरावंडींग म्हणटा तशें कलराचेर कमेंट करतले म्हाजे की तुजे स्कीन डस्की आसा. आयज हें हांव तुमच्या बरोबर शेअर करता, कारण हांवें हें कोणाच बरोबर आजून अशें शेअर करूंक नासलें. बट स्कूल टायम, कॉलेज टायम भरपूर हांवें सफर केला म्हज्या कलरा खातीर. आनी ऑलमोस्ट अशी भरपूरशी गर्ल्स सफर करता आसतली जेंचो कलर डार्क आसा. खरेंच आयज म्हाका सांगूंकशें दिसता, हांवें भरपूरशें सफर केला म्हाज्या कलरा खातीर. आनी आतां तरी थोडे फारशे कमेंट म्हाजे बंद जाले, करिनाच कोण. पण पयलीं भरपूर कमेंट करताले कलरा बद्दल. सो नकळो हांव तांकां कितें प्रॉब्लम आसता तो कलरा बद्दल. बट तेका लागून म्हाज्या भितर इतलो कॉन्फिडन्स नासलो कॅमेरा फेस करपाचो. बट फायनली म्हाका फ्रेंडान म्हाज्या सपोर्ट केलो. तेणी म्हाका अशें सांगलें की तूं करूं शकता, तूं ट्राय तरी कर, एटलीस्ट ट्राय कर, एक व्हिडिओ शूट करून पळय कसो कितें रिस्पॉन्स येता. आनी तो व्हिडिओ शूट हांवें ऑन द स्पॉट केल्लो, एटलीस्ट ट्राय करया म्हणून. आनी तेजेर म्हाका रिस्पॉन्स भरपूर बरो येयलो. फॅमिलीने म्हाका हे केलो, सपोर्ट केलो की तूं कर, ब्लॉगींग कर. ब्लॉगींग तर म्हाका भरपूर पयलींच करपाची आसली, बट म्हाका कॉन्फिडन्स अजिबात नासलो. कोण कशें कितें म्हणीन, ऑडियन्स कितें म्हणटली काय, हांव कशें दिसतलें, कशें व्हिडिओ शूट करतलें, हो इश्यू आसलो. बट ऑन द स्पॉट जे गजाली करता ते खरेंच बरें आसता. आनी फायनली तो ब्लॉग भरपूर बरो गेलो. तेज्या मागीर हांवें ब्लॉगींग स्टार्ट केली. सो थंयच्यान म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाली. 0 to 50 सबस्क्रायबर, 15च्यान 1000 सबस्क्रायबर म्हजे बरे जाले. तेज्या मागीर हांवें चॅलेंजीस व्हिडिओ शूट करपाक स्टार्ट केली, कारण तेय त्या टायमार ट्रेंडींग आसलें. ऑलमोस्ट म्हाका 4 म्हयने जाले आसतले युट्यूबार येयले, आनी म्हाजी जर्नी खूबच बरी बेगीन फास्ट ग्रो जाली म्हणटात तेजी. सो हांवें चॅलेंजीस व्हिडिओ शूट करपाक स्टार्ट केली. तेन्नाय बीन अशें म्हाका कमेंट येवपाक लागले, तूं कित्याक अशें खाता, हें करता. सो दुसऱ्यांचे कमेंट खरें तर इग्नोर करून आमी फुडें गेल्ली खूब बरें आसता. सो हांवें ते चॅलेंजीस व्हिडिओ म्हाजे कंटिन्यूच दवरले. लोक कितें म्हणटा या कशें कितें म्हणटात तें आयकून घेवंक ना. आनी चॅलेंजीस व्हिडिओक म्हाका भरपूर ग्रो गावली, खूब ग्रो जाला म्हजें चॅनल म्हणटात तसो. आनी थंयच्यान खरी तर स्टार्ट जाली, आनी इजिली म्हणटात तशें 2000 सबस्क्रायबर म्हाजे कंप्लीट जाले. सो खरें तर म्हाका खरेंच बरें दिसता, आनी म्हाका हेच्याकून फुडें वचूंक जाय, हांव खूब फुडें वयतलें. सो आमी मनान दवरी जाल्यार सगळें बरें जाता. फकत एकूच काम करूंक जाय, सरावंडींग जे कमेंट आसतात, सरावंडींग नेगेटीव थॉट्स आसता ते इग्नोर मारूंक जाय, आनी आमी फुडें वचूंक जाय. आय डोंट नो हांव ह्या व्हिडिओन कशें कितें उलयता. थोड्यांक रूड दिसता आसत, थोड्यांक ओके दिसता आसत, बट हांव खरें म्हणटा तशें मनांतली फिलींग शेअर करता तुमच्या बरोबर. कारण अशे भरपूरशे गर्ल्स, बॉयज आसतले जे कितें तरी करूंक सोदता, बट तेंच्या भितर कॉन्फिडन्स नासता. कारण कॉन्फिडन्स आपल्याच मनीस हाडटात, तुमी करूं शकताच म्हणून. सो खरें तर तुमकां जें करपाचें आहा तुमी ट्राय तरी करा एटलीस्ट. कारण एज ही रावना, एज टायम हो धांवत वयता, आनी एकदां एज टायम गेलो की मागीर आमी कांयच करूं शकना. हेंय बीन म्हाका बेगिनाच कळ्ळें. म्हणून हांव तुमकां सांगूंक सोदता, जी म्हाजी ऑडियन्स आहा, जी म्हाजे व्हिडियोज पळयतात तेंकांय हांव सांगूंक सोदता, यार तुमी ट्राय करता जाल्यार ट्राय करा. यूट्यूब हें बरें प्लॅटफॉर्म आसा. एक सबस्क्रायबर, एक व्ह्यू सुद्धा भरपूर इम्पॉर्टंट आहा. जे कोण यूट्यूबर म्हाजे व्हिडिओ पळयता आसत, सो तेंकां खबर आसतलें आमी एका व्हिडिओ खातीर, एका कॉन्टेंटा खातीर, इवन व्ह्यूज, सबस्क्रायबर खातीर कितले हार्डवर्क करता. भले हे व्हिडिओ शॉर्ट असले, इवन तुमकां कमी दिसले आसले तरी भरपूर आमचो हार्डवर्क आसता. आनी असोच म्हाकाय बीन हार्डवर्क करपाचो आनी तुमचो सपोर्ट असोच आसो न्ही. सो परत एकदां थँक्यू म्हणटा, खरेंच थँक्यू म्हणटा. आनी आयच्या व्हिडिओन हांवें खरी तर म्हाजी फिलींग शेअर केल्या तुमच्या बरोबर,
कारण कांयच कटआउट करूंक ना ह्या व्हिडिओनाय. सो आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका आनी तुमचो सपोर्ट म्हाका असोच दवरा. अशीच फुडें या आमी सगळीं, कारण यूट्यूब फॅमिली म्हाजी सद्या फॅमिली जाल्ली आहा, सबस्क्रायबर उरोंक ना. सो चला तर परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करून तुमचे सगळ्यांचे. बाय बाय.